नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आयज जाल्ली बसका. पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प फेज 2 वाडोवपाचो, झारिया कोळशा खाण पुनर्वसनाचें काम तशेंच उत्तर प्रदेशांत बटाट केंद्र उभारपाचेर जाल्ले निर्णय. भारतीय वायुसेनेचे कॅप्टन शुभांशु शुक्ला आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशनाचेर वचपाक एक्झिओम 4 मोहिमे अंतर्गत सरले भायर. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशनाचेर वचपी थारले पयले भारतीय. देशांत आणीबाणी लादिल्ल्यान आयज पुराय जातात 50 वर्सां. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग शेखावत तशेंच भाजप फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी दिल्ली आनी मुंबय आयोजीत कार्यावळीत काँग्रेसीचेर केली टिका. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मडगांव हांगा आयोजीत संविधान हत्या दीस कार्यावळीत घेतलो वांटो. देश स्वतंत्र जावन लेगीत काँग्रेसीच्या फुडारपणा खाला 2 संविधान लागू जाताले. मुखेलमंत्री आनी आयज संवसारीक घुवळी वखदां विरोधी दिसा निमतान गोंयच्या भारतीय रेड क्रॉस समाजान शालेय विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केली जागृताय कार्यावळ. घुवळी वखदां पासून पयस दवरपा खातीर विद्यार्थ्यांक तांची म्हायती दिवची, सुनीता सावंत हांची सुचोवणी. पळोवया खबरो विस्तारान. आयज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या जाल्ले बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला मंत्रिमंडळान 3 म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात. हातूंत 3626 कोटी रुपया गुंतवणूक करून पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प सरकारान वाडोवपाचो निर्णय घेतला. हाका लागून ह्या प्रकल्पांत 12.75 किलोमीटर लांबी येतली तशेंच 13 स्टेशनां जोडटले. त्या भायर मंत्रिमंडळाच्या जाल्ल्या ह्या बसकेंत सरकारान झारखंडांतली झारिया कोळशाच्या खाणीच्या पुनर्वसनाच्या कामाचो सुधारीत आराखडो आपणावपाचो निर्णय घेतला. बसकेविशीं पत्रकारांक म्हायती दितना मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी उत्तर प्रदेशांत दक्षिण आशियाच्या संवसारीक बटाट केंद्राचे प्रादेशीक केंद्र उबारपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती दिली. एक के बाद एक प्रोजेक्ट से अपग्रेड किया जा रहा है. अभी करीब 33 किलोमीटर ऑपरेशनल है पुणे मेट्रो और 33 किलोमीटर और इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है. आज लाइन 2 इसका 3626 करोड़ रुपीस के आउटले से इसका एक्सटेंशन, इससे 12 किलोमीटर 12.75 किलोमीटर और ऐड होंगे और 13 मोर स्टेशंस विल बी एडेड. सिटी के जो बहुत फास्ट ग्रोइंग सबर्ब्स है ईस्ट और वेस्ट में, वो सब इससे कनेक्ट होंगे. बहुत सारे आईटी हब्स हैं, एकेडमिक एरियाज हैं और रेजिडेंशियल एरियाज हैं जिसको इसका बेनिफिट मिलेगा. आयज भारताच्या इतिहासात आपले नाव नोंद करतना भारतीय वायुदळाचे कॅप्टन शुभांशु राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनाचेर वचपाक भायर सरले. एक्झिओम 4 मोहिमे अंतर्गत वेगवेगळ्या देशांतले 4 अंतरिक्ष यात्री ISSचेर वचपाक आयज दनपारां 21 मिनटांचेर भायर सरले. फॅल्कन 9 ह्या रॉकेटांत ड्रॅगन अंतरिक्ष यान वापरून ह्या मोहिमेक सुरवात जाली. 3 एप्रिल 1984 वर्सा सोव्हिएत संघाच्या अंतरिक्ष मोहिमेत हे आदी राकेश शर्मा ह्या भारतीय अंतरिक्षांत गेल्लो. मजगतीं कॅप्टन शुक्ला हांणी अंतरिक्षांतल्या संदेश धाडटना जय हिंद जय भारत अशी घोशणा दितना तिरंगो आपल्या खांदार आसा आनी आपूण साबार भारतीयां बरोबर आसा अशें सांगलें. 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए और कमाल की राइड थी. इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ. ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने. आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए. आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें. धन्यवाद. जय हिंद जय भारत. एक्झिओम 4 ही मोहीम फाटल्या कितल्याशाच तेंपा सावन स्थगीत जावन निमाणे आयज हे साबार अंतराळवीर आपल्या अंतराळ यात्रे खातीर यशस्वीरित्या भायर सरले. ह्या यात्रेत भारतीय शुभांशु शुक्ला हांचे सयत पोलंड, हंगेरी तशेंच युरोपाचे वांगडी लेगीत ह्या मोहिमेंत आस्पावतात. शुभांशु शुक्ला हे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशनाचेर वचपी पयले भारतीय म्हणून नोंद जाता. ह्या ऐतिहासीक खिणा विशीं खोस उक्तायतना केंद्रीय विज्ञान आनी संशोधन मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी हो खीण समेस्त भारतीयां खातीर अभिमानाचो आसून विकसीत भारता मेरेन पावोवपाचें मुळावें पावल जावन आसा अशें सांगलें. through Chandrayaan before anybody else, and today we are collaborating with NASA in an equal measure, in an equal platform. So India is no longer a follower, it is actually an equal
partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus, because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been, the kits have been provided by India. संविधान हत्या दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय इतिहासाच्या काळखांतल्या टप्प्याचो उगडास अशें सांगतना 25 जून 1975 ह्या दिसा भारताच्या लोकतंत्राचो काळो अध्याय अशें म्हळां. आपतकालाच्या काळखाच्या दिसाचो हो उगडास आनी ह्या उगडासाक 50 वर्सां आयज पुराय जाल्यात. ह्या वेळार जाल्लो संघर्शाचो उगडास म्हण प्रधानमंत्र्यांनी आपतकालाच्या विरोधांत संघर्षमा गुजरात ह्या पुस्तक रुपान आपले अणभव बरयल्यात. तशेंच भूगर्भ पत्रिकेचें संपादन, प्रिंटींग आनी वितरण लेगीत केलें. दिल्लीच्या त्यागराज स्टेडियम हांगा जाल्ल्या खासा कार्यावळींत संविधान हत्या दिसाचो इतिहासांतलो काळो अध्याय अशें केंद्रीय संस्कृती आनी पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी संबोधीत करतना सांगलें. देश को इमरजेंसी के उस कालखंड में गुलामी की बेड़ियों से निकले देश को एक बार फिर देशवासियों को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया गया. जो अभिव्यक्ति की आजादी हमने लाखों कुर्बानियों के बाद में प्राप्त की थी, उस अभिव्यक्ति की आजादी को इमरजेंसी के नाम पर छीन लिया गया. और जिस तरह का तांडव उस कालखंड में, उस लगभग 21 महीने के कालखंड में इस देश ने देखा, जो लोग उस पीढ़ी के लोग हैं वो आज भी उन दिनों का स्मरण करके उनके शरीर में सिहरन महसूस होती है. किस तरह से लोगों को खुलेआम बिना किसी मानव अधिकार की चिंता किए हुए खुलेआम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मौत के घाट उतार दिया गया. किस तरह से हजारों लोगों को बंदूक की नोक पर खड़े करके जबरन उनकी नसबंदी कर दी गई, जेलों में ठूस दिया गया, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के ठूस दिया गया. लेकिन क्योंकि देश में लोकतंत्र की जड़ इतनी गहरी थी, जो हजारों साल से देश में लोकतंत्र की भावना थी, वो भावना पुनः बलवती हुई. अंततः वो कालरात्रि समाप्त हुई और भारत में एक बार फिर 1977 के चुनाव के बाद में लोकतंत्र स्थापित हुआ. संविधान की मर्यादा वापस स्थापित हुई. आपतकालीन लोकांचेर जाल्ल्या अत्याचाराविशीं उलयतना 253 पत्रकारांक लेगीत अटक जाल्ली अशी माहिती भाजप फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. नसबंदी किया, आपने ठीक किया. 1.5 लाख लोग गिरफ्तार हुए, ये आपने ठीक किया क्या? राहुल गांधी संविधान लेके घूमते हैं, लाल किताब. आपके समय में संविधान की हत्या हुई थी. संविधान के सारे अधिकारों को समाप्त किया गया था. राहुल गांधी, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस चार्ज. डोंट बी ए हिपोक्रेट. इस संविधान खतरे में है. संविधान पर सबसे भयंकर खतरा आप लोगों ने किया था जब आप संविधान में संशोधन लेकर के आए थे कि प्रधानमंत्री का चुनाव चैलेंज हो ही नहीं सकता. और मेरे पत्रकार मित्रों, याद रखो, आई विल टेक क्वेश्चंस इमीडिएटली. उन्होंने संसद की अवधि को 5 साल को 6 साल कर दिया था और कोरम का भी ऑब्लिगेशन खत्म कर दिया था. मतलब अगर 10 एमपी भी हैं तो बिल पास हो सकता है. और श्रीमान देवकांत बरुआ थे कांग्रेस के अध्यक्ष ने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा. मतलब देश में चापलूसी और साइकोफेंसी का एक अजीब माहौल था. तो आज भारत आजाद है, लोकतंत्र है, अधिकार है, आप हैं, सब कुछ है, मीडिया है, अच्छी बात है. एक समय इसका खतरा कितना था ये समझना चाहिए. घेऊया एक लहानसो विसव.
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसा उपरांत मुख्यकार पळोवया मुखावेली खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज मडगांव हांगा आयोजीत संविधान हत्या दीस कार्यावळींत वांटो घेतलो। ह्या वेळार तांचे सयत मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, राज्य मुखेल सचिव व्ही कांदावेलू आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। कार्यावळी मजगतीं मुखेलमंत्र्यांनी संविधान हत्या डिजिटल प्रदर्शन आनी जागृताय वाहनांक लेगीत 5वो पावटो दाखयलो। आपल्या उलोवपांत तांणी 2019 वर्सा मेरेन भारत देशाचो भाग आसून लेगीत जम्मू काश्मीरांत वेगळो संविधान, वेगळो बावटो आनी वेगळो प्रधानमंत्री आशिल्लो ही सामकी वायट गजाल अशें म्हळें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला बदलून संविधानाचो सन्मान करपाचें काम ह्या सरकारान केलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। देशात जवळपास लाखांनी लिडर्सांक हजारांनी लॅक्स ऑफ द पीपल फ्रॉम जम्मू काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत जो उलयतालो ताका अरेस्ट करताले। म्हणजे ब्र शब्द तरी काढ, इट इज नॉट म्हणजे 8 दीस आनी 21 दीस न्ही, इट इज 21 मंथ्स। त्या खातीर जेणी कोणी इंदिरा गांधी आनी तिच्या सरकाराचेर उलोवपाचो क्षुल्लकसो तरी प्रयत्न केलो आसत जाल्यार ते दीस केन्नाच वांगडाच तो अरेस्ट जातालो। ज्युडिशरी अभिमान आसा, देशान फर्स्ट सेकंड पार्टी थर्ड मी आमी सदांच सांगता आसतना त्या राजकारणात जर आसत तर आमी स्वता खातीर ना, या देशा खातीर आसा, आमी आमच्या पार्टी खातीर आसा, ताज्या उपरांत आमी आसा, हें स्वातंत्र्य आमी करीत आयले। हे सगळें सांगता आसतना ह्या कॉन्स्टिट्युशनान दिलें कॉपरेटिव्ह फेडरलिझम, देश नॉट म्हणजे इट इज नॉट ओनली द कंट्री, ह्या सगळ्या स्टेटीक मेळोन तो देश जाल्लो आसा आनी त्या खातीर प्रत्येक पॉलिसी, प्रत्येक डिसिजन प्रत्येक घराचेर अवलंबून आसा, म्हणून हे कॉपरेटिव्ह फेडरलिझम व्यवस्थितरित्या जाल्लें आसा। काँग्रेसीन देशाचेर लादिल्ल्या आणीबाणीक आयज 50 वर्सां पुराय जाता। काँग्रेसीन स्वताच्या फायद्या खातीर संविधानात बदल करून देशाचेर ही आणीबाणी घालून सर्वसाधारण लोक विरोधक आनी पत्रकारांच्या स्वतंत्रतायेचेर बंदी घालून दादागिरी माजयली। त्या खातीर काँग्रेस पक्षान पुराय देशाक आनी देशवासियां कडेन माफी मागची अशें मत भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आनी खासदार अरुण सिंग हांणी आयज पणजेच्या भाजप मुख्यालयांत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगलें। पूरे देश में इस 50वीं एनिवर्सरी में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी और देश की जनता को उस समय के जो अत्याचार, अनाचार और जिस प्रकार से लोकतंत्र के चारों स्तंभ, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो और पत्रकारिता का भी क्षेत्र, चारों पे करारा प्रहार किया गया था। इसलिए देश की युवाओं को और देश की जनता को पुनः एक बार स्मरण करने की आवश्यकता है। आयज संवसारीक तारवटी दिसा निमतान आयोजित कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो। ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला दर्यादेग आनी दर्या वाठारांतल्या उद्देगांक उर्बा मेळ्ळ्या आनी ह्या वाठारांत उदरगत करपाक फावो त्यो साधन सुविधा आनी मनीसबळ वाडोवपाची गरज आसा आनी हाका लागून चडांत चड तरणाट्यांनी ह्या वाठारांत फुडार घडोवप गरजेचें असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो। पयल्यात पयलीं हांव इंटरनॅशनल डे ऑफ सी फेरर्स हाच्यो सगळ्या जाणांक शुभेच्छा भेटयता। म्हाका दिसता इंटरनॅशनल सी फेरर डे इतक्या मोठ्या प्रमाणात मनोवपी हे गोंय राज्य एकमेव आसतलें, जे सातत्यात सीमॅन आनी सी फेरर्स हाका इम्पॉर्टन्स दिता। आमी बींग अ मरीन स्टेट हाजे इम्पॉर्टन्स म्हणजे आमचो फ्रँक बिएगस सांगता आसतना इट इज आतां न्ही तर ताका हिस्ट्री आसा, फाटल्या 100 ते 150 वर्सांचो एका इतिहास आसा आनी तांणी ताजें इम्पॉर्टन्स आतांय सांगलें की तेन्ना सुद्दां की सीमॅन किंवा सीमॅन हे हांगासल्यान वताले, तारवटी हांगासल्यान वताले आनी तेन्नाय आर्थीक मदत दिवपाचें काम हे तेद्या वेळार मेनी द पोर्तुगीज रेजीम ऑल्सो तारवट्यांनी हांगासल्यान जे बोटीर गेले, बाकीच्यांक बोटीर व्हेले, ताका लागून खूब मोठ्या प्रमाणात हाजेर
सगळ्या जाणांक सपोर्ट मेळपाक शकलो. आमी ब्लू इकॉनॉमीच्या बाबतीत ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे आता उलयतात आणि आता तांच्यांनी हाचो इम्पॉर्टन्स समजला. खरें म्हटल्यार मदल्या इतक्या सरकारांक ब्लू इकॉनॉमी कितें ही कळीच ना. इट इज नॉट जस्ट ओनली द फिश, पण हे सगळे ब्लू इकॉनॉमीच्या कन्सेप्टात सातत्य येता. आमी पळयता की हांव हे प्रोफेशन ज्यांच्यांनी स्विकारलें तांच्यांनी पर्सनली सॅक्रिफायस केलें त्या सगळ्या तारमटी भावांक आज याद करता. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कला अकादमीत एका खासा कार्यावळींत पंडित अजित कडकडे हांकां गोमंत विभूषण भोवमान भेटयलो. ह्या वेळार तांचे सयत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार गोविंद गावडे, डॉ चंद्रकांत शेटये, केदार नाईक तशेंच संकल्प आमोणकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. कार्यावळींत उलोवप करतना पंडित अजित कडकडे हांची देख सामकार दवरून तरणाट्यांनी आपल्या आवडट्या मळार फावो तें काम आनी निश्ठा दवरल्यार निश्चितच यशस्वी फुडार घडोवन येता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. मी एवढंच सांगेन की गोमंतकातील युवकांनी आजही आपल्याकडून प्रेरणा घ्यावी की आपल्यासारखी कलेची सेवा, कलेवरती श्रद्धा, जिद्द आणि चिकाटी अशाच पद्धतीत ठेवली तरच आपण यशाचं शिखर हे नक्कीच गाठू शकतो. हे मी आजच्या वेळी सांगेन. आणि आजच्याही युवकाने आपल्यासारखे अशाच पद्धतीने वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये प्रयत्न करावे. न की फक्त म्हणजे आपण ज्या क्षेत्रामध्ये प्रावीण्य मिळवायचं असेल त्या क्षेत्रामध्ये अशा पद्धतीचे प्रयत्न हे खूप गरजेचे आहे. डिचोली सारख्या छोट्याशा शहरामध्ये आपण जन्माला येऊनही पूर्णतः आपण ह्या भारतभर आपल्या ह्या कला क्षेत्रामध्ये नाव केलं. आपल्याला पंडित जितेंद्र अभिषेकी असेल, गोविंद प्रसाद जयपूरवाले असेल, पंडित गोविंदराव अग्नी असेल, माडिये गुरुजी असेल, यासारख्या शिक्षकाकडनं आपण शिक्षकाचे धडे घेतले. इंडियन क्लासिकल, लाईट क्लासिकल्स अँड डिवोशनल म्युझिक यासारखे आपण कितीतरी संगीतातले धडे ह्या पूर्ण भारतभर आणि फक्त भारतच नाही, अमेरिका असेल, युरोप असेल, ग्लोबमधल्या वेगवेगळ्या कंट्रीमध्ये आपण भक्तिगीत आणि नाट्यगीत याने आपण प्रसिद्ध झालात. आयज पणजे वाठारांतल्या तरेकवार शारांतल्या ज्युनियर रेड क्रॉस आनी युथ रेड क्रॉस विद्यार्थ्यां खातीर गोंयच्या भारतीय समाजान पणजे संवसारीक घोळी वखदां विरोधा दिसा निमतान खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळींत पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक घोळी वखदां केले. विद्यार्थ्यांक लेगीत घोळी वखदां विशीं ज्ञान आसप गरजेचें आनी हे विशीं म्हायती आनी जागृताय केल्यारच तांकां घोळी वखदां कडल्यान पयस दवरप शक्य जातलें अशें ह्या वेळार सुनीता सावंत हांणी सांगलें. तशेंच कितें बरोबर आनी कितें चूक हाची जाणीव आसप आनी समाजा खातीरची जबाबदारी समजवप गरजेचें असो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. Assure you that the identity of the person, whoever is giving information, will be kept secret. Our phone numbers are in public domain. You dial 100 or emergency line 112. Also, you can seek our numbers and you can personally talk to us, or you can talk on the helpline Manas 1933 and we can reach out to you. We are taking the session sensitization and awareness in the schools, wherein we are having with us Directorate of Health Services and we are having Narcotic Control Bureau officers with us. We in detail give all the presentations, how the drug looks like, what are their properties, how do they affect the life, and that the children should know what is happening around, and anything is happening around, what are the remedies and measures available for them to approach the law enforcing agencies. पणजे स्मार्ट सिटी जाता हे फाटभुंयेर बरेच भायले कामगार गोंयांत काम करपाक आयल्यात. ते पान खावन सगळीकडे तुकतात. ताका लागून वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गांजाचे रोंपे वाडटाना सापडिल्ले. ताका लागूनय ताची भिरांत बाळगुपाची गरज ना अशें पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी स्पश्ट केलां. Let this message be spread that Goa police are very active. We have zero tolerance for drugs. Say no to drugs. That is the message you need to carry on, and never ever venture into
any such substance abuse that will destroy you physically, mentally, socially, emotionally, financially, everywhere. It will disturb you. And it will eventually destroy you, your complete career. And when I say this, remember, each child is a citizen of this India. Eventually, if you don't get or you don't have the expertise, the skill, the education, the knowledge, how will you lead India? राज्यातल्या फेरीबोटींचे ऑडिट जावचे अशी मागणी करीत आयज काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी न्हंय येरादारी खात्याचेर मोर्चा व्हेलो. हे विशीं पत्रकारां लागीं प्रतिक्रिया उक्तायतना न्हंय येरादारी खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी बुडिल्ल्या फेरीबोटीच्या दुरुस्तीचें काम सिल्वेज ह्या कंपनीक दिलां. तशेंच ही घडणूक भरती आनी उटंगाराच्या पावसाक लागून फेरीबोटीच्या पॉन्टूनान उदक भितर सरिल्ल्यान घडली अशें स्पश्ट केलें. So we hired the agency to take it off. अजूनही तिगाच आहा ते साल्वेज म्हणून आसा because this हे आसा पळय न्ही mechanism is not available with us or any of this. It is a specialized salvage करपाच्यो एजन्सीज असतात. what technology कशी असता, एक ते पंटून आसा पळय न्ही ते डायवर्स घेता आनी ते भितर व्हरतात आनी ताचे नंतर मागीर एअर फिट करतात. सो इट लिफ्ट करता. ते लिफ्ट करतकच मागीर ती हाजेर हाडटले रॅम्पाचेर. सो आयज म्हणल्यार तुमी ती काडटली. We are taking every precautions because when we are running so heavily, अशें केन्नाय जायना. Then only cyclonic, because these are the natural disaster or calamities that is happening. So as far as possible, आता आमी पळयतले की ते सेफ्टी ऑडिट करतले जावचें न्ही म्हणून कित्याक लागून जालां ते फर्स्ट. एखादे वेळ कितें म्हणजे ताज्या स्ट्रक्चरलाक खंय कितें जालां, बुराक पडला आनी उदक हातां आयलां जाल्यार हांगा एखादे वेळ आमकां हे टँकांतल्यान आमी बाल्ल्यांतल्यान काडचे परस ताका मोटर बसोवप. आतां मोटर बसयले जर जाय जाल्यार ताका बॅटरी जाता. and this kind of thing is happening once in 10 years. So for that purpose, is it viable for putting up a battery and a pump and then all these things? शिक्षण खात्यान सरकारी मुळाव्या शाळेतल्या इयत्ता 1ली ते 3रीच्या विद्यार्थ्यां खातीर शाळेचो गणवेश आनी रेनकोट विकत घेवपा खातीर दर एक भुरग्याक 1100 रुपया निधी सरळ लाभार्थ्यांच्या बँके खात्यांत जमा करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. रेनकोट आनी गणवेश पुरवण ह्या येवजणे खाला हो निधी दितले आनी हे पयशे सरळ खात्यान पावपा खातीर ही प्रक्रिया पयलेच खेपे राबयता. सरकाराच्या सुचोवणे प्रमाण 1,01,20,000 रुपया शिक्षण खात्यान हे खातीर मंजूर केल्यात. गोंयच्या सुमार 9,200 विद्यार्थ्यांक ह्या येवजणेचो लाभ घेवपाक मेळटलो. शिक्षण खात्यान ह्या निर्णयाविशीं संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सविस्तर म्हायती दिली. आमच्या गव्हर्मेंटाची स्कीम आशिल्ली, त्या स्किमी प्रमाणे आमी भुरग्यांक रेनकोट आनी युनिफॉर्म दिता. युनिफॉर्म दिता पळय तो आमी शिवून दिताले पयलीं, आनी शिवून दितकीर एक म्हणल्यार तो युनिफॉर्म दिता म्हणल्यार टायम वतालो. त्या भायर सायजूय सारकी भुरग्यांक जायनाशिल्ली. सो त्या खातीर आमी लास्ट इयर पयल्या फावटी आमी ती इलेक्ट्रॉनीक ट्रान्सफर करून त्या भुरग्याच्या एकाउंटाक पयशे घाले. युनिफॉर्माचे 600 रुपया पर चायल्ड आनी अशें मेळून ते 1,100 पर चायल्ड पयलेच्या आनी 3रीच्या भुरग्यांक आमी दिता. पोरू 10,000 परस. भाजपा दर वर्सा 25 जूना दिसा काँग्रेस फुडारपणाच्या खाला 1975 वर्सा देशाचेर लागिल्ल्या आणीबाणीची याद दवरपा हेतान तरेकवार कार्यावळी आयोजीत करता. पूण ह्या वर्सा ह्या कार्यावळीक संविधान हत्या दीस असो स्पश्ट संदर्भ दिला. हे फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चान म्हापशेच्या सारस्वत विद्यालयांत मॉक पार्लमेंट आयोजीत केलो. तरणाट्यांक ह्या घडणुकेचो इतिहास सांगपा खातीर आनी देश मुक्त जावन लेगीत एका तरेच्या बंदखणीत जगपी तेन्नाच्या लोकांचे हाल समजून दिवपा हेतान ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. आज 50 वर्सां पूर्ण जातात आनी 50 वर्सां हे मार्क करपाक आनी यंग जनरेशनाक आणीबाणीच्या संदर्भांतल्या त्या वेळा वयली जी घटना जाली ते सगळे कळपाक लागून हो क्षण जो आसा तो आतां इतिहास जाल्लो आसा. तो क्षण लोकांक कळचो, याद उरचो
म्हणून भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीच्यान मॉक पार्लिमेंट आशिल्लें आनी जाणे करून त्या मॉक पार्लिमेंटान ह्या विशयाचेरच आमचे युवा हातून म्हणजे जे विरोधी पक्षी आसतले आणि सत्ताधारी पक्ष आसतले त्या निमतान आणि गॅलरींतल्यान काही युवा मोर्चाचे नवीन सगळे भुरगे जे शिकवे भुरगे आसा काल सांजाव परबे निमतान गोंय तरेकवार कार्यावळीचें आयोजन जाल्लें पण गोंयचो सांजाव खऱ्या रुपान अणभवपाक शिवोलेचो सांजाव महोत्सव सगळ्यांत फामाद आसा. काल सांजावा निमतान शिवोले 35व्या पारंपारीक बोट महोत्सवाचें आयोजन जालें. ह्या महोत्सवात थळावे आमदार दिलायला लोबो हांचे सयत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी लेगीत व्हडा उमेदीन वांटो घेतलो. सांजाव परबे निमतान धर्माचो भेमेस्त गोंयकार व्हडा उमेदीन एकठांय येतात आनी गोंयचें हें दायज सांबाळून दवरपा हेतान गोंय सरकार फावो तो आदार करतले अशें उतर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिलें. Looking at all this tradition and culture and heritage which has been there, it's a great moment for all of us to be here and enjoy all communities coming together and enjoying it together. It's been a part of a communal harmony, and that is what Goa and Goikarpan is not about. We are very happy to showcase this through tourism. We will extend our support year on along with our Chief Minister Dr. Pramod Sawant. We will ensure that whatever support is required for the committee is extended, and every year we will make it better and better to ensure that the culture in the right form is showcased and people from all parts of the world, the country and Goa can come and enjoy it. पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 29.3 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26.1 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आयज जाल्ली बसका. पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प सोंपपाचो. झारिया कोळशा खाण पुनर्वसनाचें काम तशेंच उत्तर प्रदेशात बटाट केंद्र उबारपाचेर जाल्ले निर्णय. भारतीय वायुसेनेचे कॅप्टन शुभांशु शुक्ला आंतरराष्ट्रीय स्टेशनाचेर वचपाक एक्झिओम 4 अंतर्गत जाल्ले भायर आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशनाचेर वचपी थारले पयले भारतीय. देशात आणीबाणी लागिल्ल्यान आयज पुराय जातात 50 वर्सां. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग शेखावत तशेंच भाजप फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी दिल्ली आनी मुंबयत आयोजीत कार्यावळींत काँग्रेसीचेर केली टिका. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मडगांव आयोजीत संविधान हत्या दीस कार्यावळींत घेतलो वांटो. देश स्वतंत्र जावन लेगीत काँग्रेसीच्या फुडारपणा खाला 2 संविधान लागू जाताले मुखेलमंत्री. आणि आयज संवसारीक घुवळी वखदां विरोधी दिसा निमतान गोंयच्या भारतीय रेड क्रॉस समाजान शालेय विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्ली जागृताय कार्यावळ. घुवळी वखदां पासून पयस दवरपा खातीर विद्यार्थ्यांक तांची म्हायती दिवची सुनीता सावंत हांची सुचोवणी. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.